रोस्टराचेर आधारित आरक्षण दिता म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले, पण अजूनय अधिसुचोवणी काडिल्ली ना। फाल्यां मेरेन ही अधिसुचोवणी येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तीनो वेल्यान सरकारी बंगल्याचेर वचून घेराव घालतले म्हणून काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या। राय मतदारसंघाच्या राखीवतायेत केल्लो बदल हे भाजपाचेच कारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला। गोंय वेंचणूक आयोगान जिल्लो पंचायत आरक्षणाच्या अधिसुचोवणेंत मातसो बदल केल्लो। दक्षिण गोंयचो राय मतदारसंघ बायलां खातीर राखीव दवरला। ह्या आदी हो मतदारसंघ एसटी समाजा खातीर राखीव दवरिल्लो। हे फाटभुंयेर आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी वेंचणूक अधिकाऱ्याची भेट घेतली। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची तारीख आरक्षण आनी एसआयआर विशीं कांयच स्पश्ट करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत आपान वेंचणूक आयुक्ताची भेट घेतली। 14 ऑक्टोबराक अधिसुचोवणी जारी करून आरक्षण यादी वा वेळापत्रक जाहीर करूंक ना, तशेंच राया पंचायतीच्या आरक्षणात अचकीत बदल केल्ल्यान आमी जाहीर केल्ल्या उमेदवारांचेर परिणाम जाला असो आरोप आपाच्या वाल्मिकी नायक हांणी केला। उत्कृष्ट अभिनेते आणि हिंदी सिनेमाचे ज्येष्ठ कलाकार धर्मेंद्र सोमारा संवसाराक अंतरले। श्वास घेवपाक त्रास जाता म्हणून ह्याच म्हयन्यात मुंबयच्या हॉस्पिटलात तांकां भरती केल्ले। उपचारा उपरांत तांकां हॉस्पिटलांतल्यान घरात हाडिल्ले। सोमारा ताणें निमणो श्वास घेतलो। विले पार्लेचे मसणभुंयेर तांचे कुडीर निमणे संस्कार जाले। तांणी शोले, चुपके चुपके, अंधा कानून, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर, यमला पगला दिवाना अशा जायत्या हिट चित्रपटांतल्यान प्रेक्षकांच्या मनार राज्य केला। सर्वोच्च न्यायालयाचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी सोपूत घेतलो। सोमारा राष्ट्रपती भवनात चल्ले सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तांकां सोपूत दिलो। सरन्यायाधीश म्हणून तांचो कार्यकाळ 14 म्हयन्यांचो आसतलो। 9 फेब्रुवारी 2027 ते निवृत्त जातले।
या पर्यटन हंगामाच्या पहिल्या आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी मिलेनियम क्रूज अमेरिका, यूके, जर्मनी आणि भारतांतल्यान सुमार 2000 विदेशी आणि देशी पर्यटकांक घेवन मुरगांव बंदराचेर दाखल जाले. आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल बेगीनूच सुरू जातले आणि ताका लागून क्रूज पर्यटनाक व्हड चालना मेळटली अशें एमपीएचे ट्रॅफिक मॅनेजर जेरोम क्लेमेंटान सांगलें. मडगांव रेल्वे स्टेशनावेल्या पार्किंग लॉटांत फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्यासावन पार्क करून दवरिल्ल्या बेवारस दुचाकीचो सर्वे केला. ताचो रिपोर्ट कोंकण रेल्वे पुलीस आनी आरटीओ कडेन दिला. बेगीनूच ह्या बेवारस गाडयांचेर कारवाय जातली अशें कोंकण रेल्वेचो प्रादेशीक वेवस्थापक बबन कार्तिकेन सांगलें. काणकोण म्हालात अचकीत आडवेळ्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. स्कुलां सुटपा वेळार म्हळ्यार दनपारच्या 1:30 वरांचेर पावस पडिल्ल्यान भुरग्यांक भिजत घरा येवचें पडलें. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्याच्यान पावसान विसव घेतिल्लो, मात सोमारा अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. अचकीत पावस आयिल्ल्यान लोकांक झाडांचो आलशिरो घेवचो पडलो. फोंडे मडगांव रुटाक चलपी बस बंद जाल्ल्यान आरटीओन त्या रुटाचो दुसऱ्याक दिल्लो परवानो परतून त्याच मालकाक परत केलो. बस दनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान दोनूय बस दन्यांची समजूत काडिल्ल्यान हो प्रश्न सुटावो जालो. मजगतीं फोंडेच्या आरटीओ कार्यालयात अशोक तरेचे कारभार चल्ल्यात असो आरोपूय सुदीपान केलो. मुंडेलवाडो वेळू 70च्या सरकारी मुळावे शाळेची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान ताच्या दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. शाळेच्या वण्टींक बेरो गेल्यात, मात फक्त छप्पराचीच दुरुस्ती जातली. ताका लागून पालकांनी नाराजी उक्तायल्या. छप्पराची दुरुस्ती करून कितें फायदो? वण्टी कोसळून अनर्थ घडलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो असो प्रश्न करीत फक्त छप्पराची दुरुस्ती करिनासतना पुराय शाळाच नवी बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवागांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. शांतदुर्गा देवीचं जयघोष, पारंपरिक विधी आणि भक्तगणांच्या हाजेरीत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाशान सुरवात जाल्या. नव्या सोमारा निमतान पुराय शहरात भक्तिमय वातावरण फाकला. मंगळारा सकाळी या उत्सवाची सांगता जातली. कोकण रेल्वे पुलिसांच्या सादुरकाये खातीर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर व्हड दुर्घटना जावपाची टोळी. धांवत्या कोकण कन्या एक्सप्रेस रेल्वेंतल्यान देंवपाचो यत्न करतना एक प्रवाशी पांय निसटून रेल्वे आनी प्लॅटफॉर्माच्या मदीं पडलो. दोनूय ड्युटेर आशिल्ल्या रेल्वे पुलिसांनी धांव घेवन प्रवाशाचो जीव वाटायलो. कोकण रेल्वेचे CMD संतोष कुमार झा आनी दोनूय रेल्वे पुलिसांनी केल्ले बरे कामगिरी खातीर तांकां रोख इनाम दिले.
गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री यांच्या जोड पालवान पणजी जिमखान्यात एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव्ह 2025 कार्यावळ जाली. शेतकी मळा घटमूट करप तसेच विद्यार्थी तरणाटी पिळगी आणि शेतकी व्यावसायिकांक चालना दिवपा खातीर हे परिशदेचे आयोजन केल्ले. आदी सावन आणि नवे शेत व्यवसाय सुरू करपा खातीर अनुदान कशें घेवप हे विशीं शेतकी उपसमितीचे अध्यक्ष महेश पाटीलान म्हायती दिली. जाल्यार तरणाट्यांनी सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचे परस शेतकी मळार योगदान दिवचें अशें आवाहन मंत्री सुभाष शिरोडकरान केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विश्व बॉक्सिंग कप फायनल 2025 वांटो घेवन अद्भुत असामान्य आणि विक्रमी कामगिरी केल्ल्या खातीर सगळ्या खेळगड्यांची तोखणाय केली. ह्या पंगडान वट्ट 20 मेडलां जिखली, हातूंत 9 भांगऱ्या पदकां आशिल्ल्याचें कळ्ळां. देशा खातीर ही अभिमानाची गजाल जावन आसा तेन्ना चडांत चड तरणाट्यांनी खेळामळावेल्या सर्तींनी वांटो घेवन देशाक प्रतिनिधित्व करपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यान केलें. भारतीय नौदळान सोमारा मुंबईच्या नौदळ डॉकयार्डात INS माहे या झुजावा खातीर खासा तयार केल्ल्या एंटी सबमरिनाचे लोकार्पण केले. ही सबमरीन कोचीन शिपयार्डात बांदल्या. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतल्यान देशांतल्या जहाज बांदपाच्या यंत्रणेच्या वाडट्या क्षमतांची ही सबमरीन एक गवाय थारतली. देखून ह्या क्षेत्रांत देश बरी उदरगत करता आनी असोच फुडें करीत रावतली. कसल्याय संकटांत बायलांक मजतीचो हात दिवपा खातीर राष्ट्रीय बायलां आयोगान नवी हेल्पलायन जाहीर केल्या. 1440 हो हेल्पलायन नंबर 24 वरां बायलांच्या सहकार्या खातीर उपलब्ध आसतलो. खंयच्याच परिस्थितीत बायलांक कळाव जायनासतना ह्या हेल्पलायनी वरवीं मजत मेळटली. राष्ट्रीय बायलां आयोगाच्या ह्या यत्नांक भारतभर बरें येस मेळटलें हातूंत दुबाव ना. देहरादून विमानतळाचेर इंडिगो कंपनीचे विमान लँड जातना अकस्मात पक्षी आयिल्ल्यान मातसो गोंधळ जालो. मात विमानान आशिल्ले 140 प्रवासी सुखरूप आसा. कोणाकूच कसली दुखापत जावंक ना. फक्त विमानाचें मातशें लुकसाण जाल्ल्याचें कळ्ळां.
सायबर गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या गुळेवखदा विरोधी कारवायेत बंदी घाल्ल्यो वट्ट 54,000 ट्रादामोल हायड्रोक्लोरिक टॅब्लेटी जप्त केल्ल्यो आसा. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी 5 ड्रग सप्लायरांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या दुबावितांचे खंय आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सापडलां. जप्त केल्लो म्हाल वट्ट 32 लाख रुपयांचो आशिल्ल्याचो कळटा. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्लीच्या सायबर गुन्ह्या फाट्यान केल्ल्या कारवायेत 3 दुबावितांक अटक केल्या. या कारवायेत वट्ट 1.6 कोटी रुपयांचो स्टॉक मार्केट स्कॅम उक्ताडार हाडलो. फटीच्यो कंपनींचोय पर्दाफाश केल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. या संदर्भात 13 एनसीआरपी कागाळी आणि 45 एनसीआरपी कागाळी नोंद जाल्ल्यो खंय. हातूंतले वट्ट 88.4 लाख रुपया आणि 22 लाख रुपया रिकव्हरी करपाक पुलिसांक यश आयला. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. उत्तराखंड पुलिसांनी अल्मोरा हांगासरल्या एका सरकारी शाळे कुशीक 161 जिलेटिनाच्यो काडयो जप्त केल्या. इतल्या व्हडा प्रमाणात स्फोटकां सापडिल्ल्यान एकूच खवदळ पडला. वाठारात खर सुरक्षा दवरल्या. तशेंच ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करप सुरू आसा. उत्तराखंडच्या तेहरी गढवाल जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एक बस खोल दरीत कोसळ्ळी. या घडणुकेची माहिती मेळटाच राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचो पंगड घडणूक थळाचेर दाखल जावन बचाव कार्याक सुरवात केली. या बसीत प्रवास करपी 5 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 6 जाण जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. जखमींचेर ऋषिकेशांतल्या एम्स हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. कळे बसीवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. मथुरा उत्तर प्रदेशात अकस्मात झालेल्या अपघातात बसीचो धक्को हो रस्त्याच्या डिवायडराक बसलो. बस उमटली आणि सुमार 12 जाण प्रवासी जखमी आशिल्ल्याचे कळटा. हो अपघात यमुना एक्सप्रेस हायवेचेर जालो. ड्रायव्हराचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाला असो प्राथमीक अदमास आसा. सध्या जखमींचेर उपचार सुरू आसात. पोलीस ह्या अपघाताचो पंचनामो करून तपास करतात.
भारतीयांक सकाळ जाली काय चाय बगर सूख लागना, मात चायेचें सेवन केले उपरांत कांय जाणांक त्रास जाणवतात. कोणाक पोटात दुखता, आंबट ढिकर येतात, छातीत जडपणा वा एसिडिटीचो त्रास जाता. त्या सगळ्या त्रासा फाटलें मूळ कारण आमच्या जिणेंत लावन घेतिल्ल्यो चुकीच्यो संवयो. उपाशी पोटार च्या पिवप वा चड दूद वा साखर घालून चायेचें सेवन करप वा दिसांतल्यान 4 फावटी तरी च्या पिवप अशी वेगवेगळी कारणां आसूं येतात. मात जर च्या घेतल्या बगर तुमचें पान हलना आसत पूण तुमकां एसिडिटीचोय त्रास जाता आसत तर अशा वेळार च्या घेतल्या उपरांत हलके गरम उदकाचें सेवन करप वा पचन शक्ती सुदारपा खातीर बडीशेप लेगीत खावची अशें म्हणटात. जाका लागून एसिडिटीचो त्रास कमी जावपाक मजत जाता. तशेंच एसिडिटीचेर एक रामबाण उपाय म्हळ्यार गोड खावप. गोडाचो ल्हानसो कुडको लेगीत पोटांत जावपी त्रास कमी करपाक मजत करता. ताक लेगीत एसिडिटीचो त्रास आशिल्ल्यांनी पिव येता खंय, देखून चायेचें अति सेवन टाळून योग्य ते खावपा पिवपाचेर भर दिवप आयच्या काळात खूब गरजेचें आसा. नव्या संशोधना प्रमाण गोडेमूता विशीं एक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या. गोडेमूत आशिल्ल्यांक स्मरण शक्ती विसरायर करपाची चड शक्यताय आसतली. ते भायर गोडेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. आंगात साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावप हाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात. मजगतीं गोडेमुताचें प्रमाण चड आसल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशें अभ्यासांतल्यान फुडें आयलां. संवसारीक भलायकी संघटनेन उक्तायिल्ल्या अभ्यासांतल्यान संवसारभर क्षयरोग, टीबी हो संसर्गजन्य रोगाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकड्यांत पयल्या क्रमांकाचेर पावला. 2024 वर्सा अदमासाक 12.3 लाख लोकांक ह्या रोगान मरण आयलां. फाटल्या वर्सा 10.7 दशलक्ष लोक क्षयरोगान दुयेंत पडले. तातूंत 58 लाख दादले, 37 लाख बायलो आनी 12 लाख भुरगीं आशिल्ल्याची नोंद जाल्या. क्षयरोगाचो संसर्ग जाल्ल्या मनशा कडल्यान खोकली, शीक वा थूक हांच्या वरवीं हवेंतल्यान पातळटा आनी मुखेलपणान पुरवामाचेर परिणाम जाता. तो आडांक वा ताचेर उपचार करपाक मेळटा. ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.